सर एक मुद्दा तिसरी ती म्हळ्यार एनफोर्समेंटाची. सर एक गजाल सांगात की एनफोर्समेंटाच्या बाबतीत आमचे खातीर तो ट्रॅफिक पुलीस जो रस्त्याचेर रावला तो म्हळ्यार आमचे खातीर सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जाल्या. ही व्हडली आमची व्हडल्यान ट्रेजेडी आसपाक शकना. जें कितें चुकता तें ताजे माथ्यार व्हरून घालता आमी. एनफोर्समेंट आमचो सारको जाता असो दिसता. जायना आनी ताका जबाबदार आमी नागरीक. हांव 2-3 एग्जांपल सांगता. पयली गजाल म्हळ्यार हांव खंयचे तरी वाटेन मुखार वता आनीक थंय RTO रावला ऑर ट्रॅफिक पुलीस रावला आनीक मुखावयल्यान एक हेल्मेट घालनासतना बायक चलोवन कोण तरी येता. हांव लायट पेटोवन वा म्हजे तकलेक हात लावन ताका कुरू करता की थंय पुलीस आसा म्हणून. कित्याक करपाक जाय आमी? म्हणजे हांव काय तो मोडटा वयल्यान मुखावयल्यान येतल्याक हांव सादूर करता. पडूनय ताका एक 4-5 फावटी तालावांनी ताका कळूनी की आपल्याक ना हेल्मेट घालपाक जाय. आमी हेल्मेट घालता दवरतात हाताक आनी पुलीस दिसल्यार म्हणजे कितें हात सांबाळपा खातीर काय आमची तकली सांबाळपा खातीर काय बोल्सांतले फायनीक पडपी 200-300 रुपया सांबाळपा खातीर हें आमी आज विचार करपाक जाय. दुसरी गजाल गोंयांत पळय ट्रॅफिक पुलीस जो आसा आनीक वाहनां जी आसात वाहनां जवळ 15,50,000 15.5 लाख वाहनां आसात गोंया भितर. 16 लाख पॉप्युलेशन जर धरलें जाल्यार प्रत्येक मनशा फाटल्यान एक वाहन आसा. आनी ट्रॅफिक पुलीस आमचे कडेन कितले आहात? म्हाका दिसता एका व्हेहिकला फाटल्यान एका ट्रॅफिक पुलिसा फाटल्यान जवळ 2,000 व्हेहिकलां हे प्रोपोर्शन आसा. अंडर 17 वर्ल्ड कप चलतालो सगळे ट्रॅफिक पुलीस थंय आशिल्ले. VIP आहेत सगळे एअरपोर्ट टू पणजे ट्रॅफिक पुलीस थंय डिप्लॉय केल्ले आसतात आनी एक्चुअली जंय ट्रॅफिक पुलीस आसपाक जाय थंय ते आसनात. आनी तिसरी गजाल म्हत्वाची की ट्रॅफिक पुलिसांचें काम हें फायन दिवपाचें चलन दिवपाचेंच पण ते अभिमानान न्ही. पोरवून 10 रुपया चलनाच्या फॉर्माक कलेक्ट केल्ले ह्या वर्साक 12 रुपया जमयले म्हणून रेव्हेन्यू जनरेशन एक्सरसाइज न्ही ती. एक्झॅक्टली. आनी तो अभिमान न्ही कमी जावपाक जाय चलनाचो अमावंट. आनीक चलनांतल्यान आयिल्ल्या फंडांतल्यान 50% ऑफ द अमावंट शूड बी स्पेंट ऑन द एज्युकेशन ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड रोड कल्चर रिलेटेड एज्युकेशन. सादी एक एग्जांपल दिता. आमी अटल सेतूचेर 2 व्हिलर्स अलाउड नात. अटल सेतूच्या दुसरे वटेन रावता पुलीस आनीक मोस्टली जे टुरिस्ट जांकां खबर ना की नॉट अलाउड म्हणून 2 व्हिलर्स तांकां हेवटेन रावन तालाव मारतात. हांव म्हणटा हेवटेन रावन तालाव मारचे परस तेवटेन रावन जर 2 व्हिलर भितर अलाउड ना म्हणून. एक्झॅक्टली. कारण खूब फावटी आमी पळयलां की पुलिसांक पळोवन रॉंग वेतल्यान 2 व्हिलर्स परत वतात. मग 2 गुन्यांव एक तर रॉंग वेतल्यान तूं पुलाचेर आयला म्हणटात तो आनी त्या पुलाचेरय तूं रॉंग वेन वता म्हणटात तो. सो तेवटेन रावनूच जर तूं सादूर जर केलो 2 व्हिलर्सांक पर्टिक्युलरली टुरिस्टांक काम भागूं येता. दिलीप बाब बरे मुद्दे मारले अगदी सरान. एनफोर्समेंटाच्या बाबतींत आमगेलें कशें चल्लां? जशें अग्नी सरान सांगलें न्ही व्हेकल टू पुलीस रेशियो हो जेन्ना 1000 ते 2000 व्हेकला फाटल्यान एक पुलीस पडटा हें हांवें तेंचे कडेन जेन्ना SP DYSP कडेन डिस्कस केला म्हाका अवॉर्ड डेटा मेळ्ळा. सो हे तांकां एक चॅलेंजींग टास्क आसा हो. पूण दुसरे पयशे जाल्यार न्ही तेंचे त्या म्हाज्या मतान ते फेरली बरें काम करता पुलीस. जे रेगुलेशन म्हणत जाल्यार एनफोर्समेंट बरें काम करता. पण तांकां आमी हें करपाक जाय. तेणी वॉयलेशनाचें लिस्ट पयशे न्ही जाल्यार एक व्हडलें लिस्ट आसा. वॉयलेशनाचें लिस्ट हेल्मेटाचेर सामून सीट बेल्टाचेर तें थांबना. व्हडलें लिस्ट आसा. एनफोर्समेंट करतना आमी करपाक जाय इट इज अ वे ऑफ लर्निंग. म्हणजे एका कॉर्नराचेर हांवें केन्नाय गाडी थारयल्या टर्नाचेर थारयल्या आनी म्हाका चलन पडलें 1000 रुपया हांवें फायन केलें कित्याक हांव शिकता की नेक्स्ट टायम बाबा टर्नार थारप ना. एक झेब्रा क्रॉसिंग आसा हांवें झेब्रा क्रॉसिंगाच्या जस्ट बिफोर झेब्रा क्रॉसिंगाचेर दवरुना जस्ट बिफोर दवरल्या तरी म्हाका चलन पडलें. जाल्यार म्हाका कळपाक जाय 5 मिटर पर्यंत तो चलन पडपाक शकता आनी तेजे नंतर एक मिटर पडपाक शकता. ह्यो लर्निंग ह्यो शिकप आमकां ड्रायव्हिंग स्कुलान जावपाक जाय आशिल्लें आनी RTO इन्स्पेक्टरान लायसन दितना काडपाक जाय आशिल्लें विचारपाक जाय आशिल्लें. पूण तेणी करुना. आतां एटलिस्ट थ्रू एनफोर्समेंट तरी शिकयात ह्या लोकांक. सो असो यूज करूं एनफोर्समेंट. पण कम्पेर्ड टू पयले 2 आसा एज्युकेशन आनी इंजिनियरींग. जो एज्युकेशन RTOचेर ओनर्स आसा आनी PWDचेर इंजिनियरींग हेज्या पेक्षा म्हाका दिसता एनफोर्समेंट पुलीस डिपार्टमेंट इज डुईंग मच मोर एक्टिव्ह म्हणटा मच मोर एक्टिव्ह अँड डुईंग बेटर. एक असा विषय म्हणतो तालावाचो. आता तालाव आमची सगळ्या खातीर म्हाका एक ते बरी गजाल दिसता की तुमी सर बरें म्हळें की आमी हेल्मेट पुलिसा खातीर घालतात की आमचे तकले खातीर घालतात हो प्रश्न पडपाचो. तालाव म्हणलो की अवर होल रोड सेफ्टी कम्स डावन ऑन वन वर्ड तालाव. हो तालाव वाडटगीर तरी आमी मातशें सुदारल्यात दिलीप बाब काय सुदारना? बिलकुल सुदारूना. बिलकुल म्हणजे बिलकुल. म्हणजे सरकारा दिसतालें की 100 रुपयाची 1000 रुपये केले की वायलेशन्स कमी जातली म्हण. जालें आमची ना बिलकुल ना. बिलकुल ना. कारण म्हाका एकदम तूं विचारना फुडें हांव जंप जालो कारण हांवें नोटीस करता ते जेन्ना वाडल्या तेन्नाच्यान बिलकुल वाडूना. कित्याक खबर ना म्हाका गोंयकारांनी तशेंच ट्युरिस्टांनी गोवा पुलिसांक
ग्रांटेड घेतल्या, सामके ग्रांटेड घेतल्या आणि ते त्यांच्या कसलो कॉन्फिडन्स आसा तांकां की ते पुलिसांक मॅनेज करपाक शकता काय कितें अशें ट्रिपल सीट हायवेचेर कशें वचपाक शकता कोण हायवेचेर खंय तुका एनी पॉसिबिलिटी पुलीस मेळपाचो आसा. सो गरज आसा पुलिसांची जे पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर चिंतन करपाचें आनी बाबा कशें पेट्रोलिंग करुया काय एका जाग्यार रावुया पेट्रोलिंग करुया जाल्यार टॅक्नॉलॉजी वाडोवया काय परत बॅक टू हेजेर या आमी ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर या मे बी विदावट कॅश जो एवॉर्ड दितालो एवॉर्ड दिनासतना या कितें तरी ताका रिफॉर्म्स जाय ट्रॅफिक एनफोर्समेंटाक रिफॉर्म्स जाय. अग्री सर तुमी ह्या तालावा कडेन कशें पळयतात? तलावा कडेन जशें तुमी म्हणलें की 100राचो तलाव 1000 केलो. सरकाराक दिसतालें की 1000 डिफॉल्टरांची संख्या 100रांचेर येतली म्हणून, पूण तशें जालें ना. हांव तलावाक जोडून आनी एक गजाल सांगता की आतां सगळें तांगेलें त्या मशिनाचेर जाता आनी जेन्ना तलाव पडटा तेन्ना हांव सॉफ्टवॅराक तांच्या ऑटोमॅटीक तुवें जो कितें गुन्यांव केला कायदो मोडला तो थंय नोट जाता रेकॉर्ड जाता आनी तूं जेन्ना तुगेलें व्हेहिकल विकता तेन्ना सगळ्यो गजाली किंवा तुजे लायसन्साची जेन्ना सो म्हाका दिसता की आफ्टर सर्टेन तुका तुवें हें केले उपरांत कायदो मोडले उपरांत तुजें लायसन हें जावपाक जाय सस्पेंड जावपाक जाय. सो जेन्ना तें जातलें पयशे कितें जाला पयशे सगळ्यां कडेन आसात. हांव टिचर हांव जाणा की कांय कडेन अशे लोक आसात की धरया 100 रुपया तालाव म्हजे कडेन 500ची नोट आहा उरिल्ली 400 दवर तुजे कडेन हांव आनी फुडले खेपे कायदो मोडटलो तेन्ना ते हें मायनस करून घेतले जालें. इतली मेंटलिटीचेर पावल्यात. सो तालावान भागचें ना लायसन्स सस्पेंड करचें पडटलें आनीक तें सर्टेन पिरियड सस्पेंड केले उपरांत मागीर परत तूं तशे तरेन तें जावचें पडटलें. एक जो दिलीप बाबान सर मुद्दो काडलो तो म्हळ्यार टॅक्नॉलॉजीचो. आमची सध्या परिस्थिती अशी आहा की सगळे कडेन CCTV आसात पूण ते CCTVची फीड तुगेले पुलिसेक मेळना कारण की ताका इंटरनेट कनेक्शन ना. असो हे तुमचे रोड सेफ्टी बाबतीत जालें की आमी ट्रायंग्युलर बोर्डाचेर जे रावंड बोर्डाचेर मारपा आशिल्लें तें मारतात ती तसली परिस्थिती जाली आमची. तुमकां दिसता की टॅक्नॉलॉजी लागून कारण जसं तांणी म्हळें की एकदां आमकां दिसता की पुलिसांक आमी ग्रांटेड धरतात काय कितें किंवा रस्त्यार राविल्ल्या पुलिसांक आमी तितली म्हत्व दितात काय कितें. टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतींत जर वापर जालो की जर कोण सिग्नल मोडून वता आनी हें जर त्या CCTV कॅमेराचेर कॅच जालें की डायरेक्ट घरा कडेन पावपाक जाय चलन आनी अमकी इतली चलनां पावली की मागीर लायसन्स सस्पेन्शन धरून सगळी कारवाय जावपाक जाय. हें केल्यार तरी आमी सुदारतले अशें दिसता. टू सम एक्सटेंट सुदारपाक शकता आनी टॅक्नॉलॉजीचो यूज जावपाकच जाय. कॅमेरा लायले ते शोभेचे बावलीन जावपाक जायना. सादी एक गजाल सांगता म्हणजे 2 गजाली आसतात एक कायद्याचो भाग आनी एक मानसिकतायेचो भाग. आतां ज्यो नव्यो गाडयो आयल्यात सगळ्यांक सेन्सर आसा. सर्टेन स्पीड लिमीट सपोज त्या रस्त्याचेर क्रॉस केलें जाल्यार ऑटोमॅटीक बीप जाता आमकां कळटा की हांवें क्रॉस्ड स्पीड लिमीट म्हणून. कितले जाण स्पीड लिमीट एक्सलेटरावेलो पांय वयर काडटात कोण काडनात. सो म्हाका दिसता हो भाग आसाच कॅमेरा येवचे टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जाल्या तातूंतल्यान एनफोर्समेंट आनी थ्रू दॅट बरीचशी रिस्ट्रिक्शन्स हें जावचेंच. पूण म्हत्वाची जी आसा ती मानसिकताय जो पर्यंत मानसिकताय बदलची ना तो पर्यंत रस्त्यावेले अपघात कमी जावचे ना. फायनल दिलीप बाब टॅक्नॉलॉजी लागून तुमकां दिसता की डिटरंट येवपाक शकता? येवपाक शकता. जशें एक आतां फी चलनूय वाडलेलें आसा न्ही सो कंटिन्युअस एक येत जाल्यार जावपाक शकता खंय तरी 1 पिंच 2 पिंच 3 पिंच बसलो. तेच्या बरोबर अग्निबाबान सांगलां तशें हांवें एक हांगा सजेशन दिवपाक पळयता गव्हर्मेंटाक. पयलो जो चलन पडलो न्ही कोणाकूय ताका पयलो एलोंग वीथ चलन ताका एक 40 पुलीस स्टेशनार बसोवपाचो आनी 45 मिनिट्स ताका एज्युकेशन हें दिवपाचें. आनी दुसरो चलन पडलो ताका एक 2 वरां बसोवपाचो. तिसरो चलन पडलो एलोंग वीथ फायन आनी एलोंग वीथ सस्पेन्शन ताका एक हाफ डे ताका हें दिवपाचें. कारण कशें आसा उजो पेटला 2 गोश्टी आसा. उजो पालोवप एक आनी उजो फुडें आनीक पेटपाक जाय. हय म्हणजे फुडें लायसनां दिता आसतना सारकी रायट मनशांक दिवप आनी ज्या ऑलरेडी दिल्ली आसा न्ही कच्च्या लोकांक तांकां सुद्दां हय. एक सुप्रीम कोर्टाचें तुमकां एक हें दाखयता हांव. सुप्रीम कोर्टाचो एक आसा पळय हांगा पिटिशन आसा रिट पिटिशन 215 2015 पिटिशन आसा. तो क्लियरली कितें म्हणटा हांवें हायलायटर मारला हांगा की मियरली बेस्ड ऑन द व्हेकल मॅन्युअरिंग म्हणजे तुका क्लच ब्रेक स्टेरींग कळटा हेजेर तुका लायसन दिवप ना. जर गाडी कळटा न्ही हय हेजो अर्थ न्ही. तुका सगळ्यो सायनेजीस कळपाक जाय रोड मार्कींग कळपाक रुल्स ऑफ द रोड कळपाक म्हणजे एका तूं जंक्शनाचेर पावलो कोणें थांबप कोणें वचप हें कळपाक जाय. जर साद्या भाशेन सांगपाक जाल्यार हातांक बॅट धरून बॉल मारपाक कळटा मागीर क्रिकेट कळटा असाय ना. क्रिकेटीचे रूलय कळपाक जाय आनी असल्याच मनशांक लायसन मेळपाक जाय. आनी एक खेदाची गोश्ट म्हणल्यार हें सगळें बरोबर आसा. आतां आमची RTO म्हाका दिसता 10-12 RTO ऑफिसां आसा.
एका तरी RTO ऑफिसान टेस्टिंग ट्रॅक आसा काय थंय, म्हणजे हे खंय पळयतलो तो एक जंक्शन आसा थंय RTO ऑफिसर पळयतलो, तो कितें करता, स्टार्ट मार, फुडें घे, फाटीं घे, हें घे तुजें लायसन. हो एक टेस्टिंग ट्रॅक इमिजिएटली करपाक सो जाय. आमकां जर बॅटाक जर बॉल लावपाक कळटा आमी ताका क्रिकेटर म्हणटात. एक्झॅक्टली. ताका त्या क्रिकेटीचे रूल कळटात काय ना हें सुद्दां आमी पळोवपाक वचनात. ना. म्हाका दिसता आज एकूच आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी हो एका दिसान सोंपना, हो आमकां करत रावचो पडटलो. त्या खातीर आमी आज पयलीं 3 ईचेर उलयले. एमर्जन्सीच्या बाबतींत जेन्ना एमर्जन्सी जाता तेन्ना ती एमर्जन्सी आसता, पूण ह्यो ज्यो 3 ईस आसा जाची सुरवात ते लायसन दिवपा मेरेन ते रस्त्याचेर कसल्यो सायनेजीस आसात आनी त्यो सारक्यो आसात काय कितें इतल्या मेरेन पावता, तेन्ना प्रत्येक लेवलाचेर एज अ सिस्टम, एज अ समाज आनी एज हांव पेरंट्स म्हणटा एकाच कारणा खातीर की अल्टिमेटली तो हातूंत भितर संस्कारांचोय खूब व्हडलो भाग आसा. ह्या प्रत्येक लेवलाचेर आमी कशे अपयशी थारल्यात हें आमकां दिसता. आनी हातूंतल्यो चडश्यो गजाली जशें सरान सांगलें मानसिकतेंतल्यान ज्यो तयार जातात त्यो जर आमी जाग्यार घाल्यो जाल्यारय म्हाका दिसता 50% एक्सिडेंट थंय कमी जातले. उरिल्ले 50% आमी एक एक करून वेवस्थेंतल्यान कंट्रोलां हाडपाक शकतले. झिरो जावची ना हें म्हाका दिसता सगळेच मान्य करतात, पण ते झिरो जायना म्हणजे 100य आसपाची गरज ना.